यूथ ऑफ GSB कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ಅದಕ್ಕೂ ಜೊತೆ GPL उत्सव 2024 हाजे पूरा कवरेज तुम्ही पळयताच आता मी मोस्ट एक्साइटिंग अँड मस्त जना खुश हे एरिया फूड कोर्ट आसाची फूड कोर्टान थंय एक डोनर्स कोर्ट म्हणून आमी केला डोनर्स फूड कोर्ट म्हळ्यार आमकां कोण मस्त सपोर्ट करून आसता की तांगेल खातीर एक बैसून जेवण करचें खाण खावचें एक वेवस्था आनी मस्त लायक फूड आयटम्स आमकां आसता फूड कोर्ट म्हणटना आमकां GPL तूं एक सिनोनीम म्हणका अरुणा मसालाची कित्याक म्हळ्यार फूड कोर्ट म्हणले सदां कोणी अरुणा मसाला फूड कोर्ट म्हणून नांव आयलां ताका तशें जालां आतां तशें लागून आमगेलो अनंतेशन आसा अनंतेशना फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां मस्त थँक्स खंयचे कोणें एक इनिशिएटीव घेतला म्हणटना ताका सपोर्ट करचें इम्पॉर्टंट तें तुमी मस्त वर्स दोन करता आसताची खर्चो मस्त आसता तें तुमी लेक्कोन कितले ताका सपोर्ट जावं की ताच्या चेडा करता आसताची थँक्यू सांगून तुमकां कितले खूश आसा एक एसोसिएट जावचे असल कार्यक्रमाक म्हणून तुमगेले ब्रँडाक मस्त लागीं म्हळ्यार तें फूड कोर्टाचें आनी खंयचे ताजे लागीं थंय वचचें जायना म्हळ्यार तें मसाला अशें पुरो आमी यूज करताचे आमगेल्या किचना भितर पुरा सो कितले खूश आसा तुमकां म्हाका मस्त खूश आसा अरुणा मसाला एक 44 इयर्स देखून आमी मंगळुरांत कोस्टल बेल्टांत आसाची तशी आमगेले GPL उत्सव ते वर्ल्ड्स नंबर 1 GSB इव्हेंट म्हणून नांव पावला आनी हे आतां GPL उत्सवाचे सीझन 8 सो हे म्हाका एक इट्स अ मॅटर ऑफ ऑनर फॉर मी टू एसोसिएट विथ GPL उत्सव इथे म्हळ्यार हे पुरा GSB सांक 3 दिवस आजी पाई परा ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ GPL उत्सव आशिल्ले नमुनवार अट्रॅक्शन्स तांतू फूड कोर्ट आसूं पुरो तशीची आतां मस्त कॉम्पिटिशन्स आसा प्रिन्सेस मागीर सारी उत्सव आसा तशीची डान्स सिंगींग ड्रामा मस्त पुरा कॉम्पिटिशन्स आसा हांव सांगता जाल्यार हे पुरा GSB सांक एक मस्ट विजीट आशिल्ले इव्हेंट तशी हांव फस्टाक सांगिल म्हणकेची दिस इज मॅटर ऑफ ऑनर फॉर मी for Aruna Masala family to be associated with the GPL उत्सव and एक खुश कसं म्हळ्यार it is getting bigger and bigger every year आतां आमगेले फूड कोर्टांतू नॉर्थ इंडियन साऊथ इंडियन चाट्स तशीची नमुनवार मॉकटेल्स ज्यूसेस पोटेटो ट्विस्टर आनी आमगेले GSB समाजाचे हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरान कनेक्ट जाल्ले पुरा जनाक तांगेल एक कसकस स्पेशालिटीज आसा ते एक तांकां शोकेस करच्याक दिस इज मच एवेटेड इव्हेंट तशी आमकां एज आमी आमचे गेल्यांक कसं म्हळ्यार वी आर फुडीज सो तशें आशिल्ली निमती आमकां हे पुरा एक ट्राय करूंक आय थिंक इट इज अ रायट फोरम सो वन्स अगेन I thank the Kodial Sports Association Aruna का एक या एक हॉट इव्हेंट आवट एसोसिएट जावच्या तुम्ही एक अवकाश केला and in conclusion हांव सगळ्यांक सांगता आजी पायी परा सह्याद्री ग्राउंड्स अंतू GPL उत्सव आसा हे याची गंमत करयाची तशीच अनंत कसं म्हळ्यार आता तुम्ही नरेश अण्णा ಒಟ್ಟು नरेश प्रभू चेतन हंगेल ಒಟ್ಟು ಡೈಲಿ कॉन्वर्सेशन आसा जाल्यार मुंबई देखून आमगे संदेश नाही तुमकां तात्ता वडे फोन करून कसं बेनिफिट्स दिवचे पुरो उलयता आसता हें इव्हेंटाक संबंध एक ब्रँडाक एक आमचे गेल क्राउडाकच टार्गेट करून आमी हायपर लोकल म्हणूच उलयताचे आतां मस्त लोकली टार्गेट करता एक ब्रँड म्हणून सांगून कितले लाभ जाता तुमकां म्हणून इत्याक हांव निमगे तशें म्हळ्यार आमगे लोटू नेक्स्ट इयर आनीक एक 4 ब्रँड्सान एसोसिएट जावका तशें जावन तुमकां कितले एक लाभ आसा हाजे निमित्त म्हणून लाभ हांव सांगता जाल्यार इन टर्म्स ऑफ ब्रँडिंग एक ब्रँडाक ते अरुणा मसाला असो खंयचे ब्रँड असो ब्रँडिंग अँड विजिबिलिटी इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट आमगेले एक बिजनसांतू सो तशी म्हणटना एक आमची गेल्या एक GSB समाजांतू एक वेल नोन ब्रँड म्हणून एक सांगून पावच्याक आय थिंक दिस इज अ रायट फोरम सो म्हाका मुख्य कसं म्हळ्यार म्हगेले एक ब्रँडाक विजिबिलिटी आनी एक ब्रँड अवेरनेस आनी एक ह्या एक आमची गेल्या एक GSB समाजाचे एक सांगील म्हणकेची इट इज आमगेल्या GSB कॅलेंडरांतू
GPL उत्सव एक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एक इव्हेंट तशें आशिल्ली ती हसल एक इव्हेंटाक हांव मात्र न्हय विंगड आमगेल हॉट समाजू आमगेल समाजू एंटरप्रेनरली वी आर व्हेरी स्ट्रांग आवत एग्जांपल्स दिवच्या गेल्यार टायम पाविशना तशें आशिल्ली ती हसल एक इव्हेंटाक इवन विंगड ऑलरेडी सपोर्ट आसा मस्त GSB एंटरप्रेनर्सां सपोर्ट आसा तशीच तुम सांगिल म्हणकेची आनी हसल आमगेले ब्रँड्स जॉईन जावका आनी हांव सांगिल म्हणकेची बिगेस्ट या नेक्स्ट लेवलाक हे आमगेले GPL उत्सव वर्क आनी सांगिल म्हणकेची संदेशू हॅज बीन अ व्हेरी स्ट्रांग पिल्लर तो म्हाका थ्रू आउट द इयर म्हाका कॉल कोरून तो म्हाका सांगता आसता आमगेले GPL नंतरय यूथ ऑफ GSBचे कसो पुरा विंगड इव्हेंट्स आहात मास्टर शेफ आसा तशी विंगड पुरा आमी इव्हेंट्स प्लॅन करता आसाची त्या मात्र न्ही हांव संदेश आनी सुहास डिस्कस करता आशिल्लीची आमची गेले GSBs आर सेटल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड तशें म्हणटना तांकांय हे एक आमी फोल्ड आनतू आमी कशी हाडका आनी भायल गांवां वतना तांकां एक GSB समाज म्हणटना तांकां आनीक एक चड एक मोग आसता तशेंच म्हणटना तांकांय कशी आमगेले हांत इन्क्लूड कोरका म्हणून हांव अशी आमी डिस्कस करता आशिल्लीची सो येस एज आय टोल्ड यू अर्लियर हे एक आनी मुखारसून आनी विंगड ब्रँड्सय आमगेले GSB समाज आशिल्ले विंगड ब्रँड्सय हांतू एसोसिएट जावपा म्हणून हांव सांगता फॉर अरुणा इट इज matter of branding and visibility and I have benefited thoroughly from the same. मस्त ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಅನಂತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ मी ಸ್ವಲ್ಪ उलोवचें आज चड उलयलीची बट वॅल्युएबल वर्ड्स आनी तशीच कसं म्हळ्यार आमकांय तशेंच खंयचे एक मॉला वतना खंयचे एक हायपर मार्केट्सा वतना तुमगेले ब्रँड पळयले सुद्दां ते आमगेले ब्रँड अशें म्हळ्यार अनंतेश अण्णा ब्रँड नाही ते आमचे गेले ब्रँड म्हळ्यार फिलींग हांव बँगलोरा वतना लास्ट टायम तुमकां सांगला बँगलोरा वतना हायपर मार्केटा पळोवन आमकां खूश जालें म्हणून ते एक लार्ज स्केल सगळे सेक्शनां तुमगेले आशिल्ले सो तशें जावन मस्त थँक्स अपास आनी VIP डोनर्स कोट तुमी इनॉग्रेट कोन्न दिवका म्हणून हांव निमगून घेता